कुमारजुवेचे भाजपा आमदार आणि पुनर्वसन महामंडळाचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांनी आपले स्वतःच्या पैशांनी ह्यो 4 रिक्षा घेतल्यात. ह्यो 4 रिक्षा मतदारसंघातले 7 पंचायतींनी दिसपट्ट्यो भोंवतल्यो आणि कोयर एकठांय करतल्यो. मतदारसंघ नितळ दवरपाच्या हेतान आमदार फळदेसाय हांचो हो उपक्रम शेनवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी ह्या उपक्रमाचो शुभारंभ जालो. हांवें म्हाज्या स्वताच्या कंपनीच्या म्हणजे म्हाज्या पर्सनल नांवार आसा 4 रिक्षा हांवें आतां बूक केल्यो आनी 4च्यो 4 रिक्षा येयल्या. आमी आतां दोतोर आमचो मुख्यमंत्री हांगा येता सेतूचो इनॉग्रेशन कृषी सेतूचो, त्याच बरोबर ह्या रिक्षेचें इनॉग्रेशन जातलें. कारण ही जी आमी आतां वाटेर लोक आतां प्रत्येक आमी काय सगळ्या कॅमेरा काय बसोवंक शकना. लोक कितें करता हाडटा आनी गार्बेज जावं कितें प्लास्टीक हाडून आपल्या रोडाच्या सायडीन उडयता. जेन्ना येता वयता पळय तें पळोवपाक बरें दिसना. इवन आमची एवरी पंचायत हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा गार्बेज कलेक्शन करपाक, ड्राय म्हण वेट म्हण करपाक कलेक्शन करपाक तांकां कॉन्ट्रॅक्टर आसा. तरी सुद्दां तेज्या भायर हे थोडे जाण कितें करता सकाळी बेगीन कामाक वचून खंयच्या खंय सगळे रस्त्यार उडयता आनी चडशे भायले लोक आसता हे रावता ते चड उडयता. म्हण ते पळोवपाक जायना. एवरी टायम ते कॉन्ट्रॅक्ट तांचो रिक्षा घेवन गेले की मागीर उरता, पूण बाकीचो जो कचरो पळय उरता तो थंयसरूच उरता. म्हणून आमी कितें केलां, हांवें स्वताक 4 रिक्षा ह्यो घेतल्या मारुती कंपनीच्यो. कळ्ळें, म्हाज्याच नांवार आसा सद्याक, म्हाज्या कंपनीच्या नांवांतल्यान हांवें केल्या म्हाज्या नांवार. सो आतां 1 रिक्षा हांगा हांवें हाडल्या आनी 3 रिक्षा आमी बांदपाक दिल्ली आसा वयर तांकां. सो ह्यो वचोन ह्या एका रिक्षेचेर 1 ड्रायव्हर 2 मनीस आसतले आनी बॅगां आसतलीं जी गार्बेज किंवा ड्राय जें कितें प्लास्टीक पडटा तें सगळें काडपाक आनी ती आमी बॉक्सांनी दवरतले. म्हणून जे खंय तुका रोडार जर प्लास्टीक दिसली, आमी आतां तुमी म्हणटा आमी सदांच आमचें गोंय नितळ उरोंक जाय, प्लास्टीक मुक्त जावंक जाय, ग्रीन गोवा, हे सगळे आमी विचार करून ह्यो आमी अश्यो 4 रिक्षा हांवें म्हाज्या स्वताक आनी आयज तेजें अनावरण करता. एका रिक्षेचे 1 ड्रायव्हर आनी 2 मनीस हे डेली 7 पंचायतींनी भोंवतले. हे एक्चुली कशें आसता, हें म्हाजें काम काय न्हू, पण हांव कित्याक लागून करता, आमकां प्लास्टीक थंय रोडार जावं आमच्या मतदारसंघान खंयच हळशीक म्हाका नाका. कित्याक आमी प्रत्येक पंचायतीन ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट सगळ्यांक दिल्लो आसा. पण कितें आसता, खंयच्याय टायमार एकदां येवन थंय प्लास्टीक उडयलें ते मागीर ते सगळे काडपाक भोंवना. म्हणून आमचे कंटिन्युअसली टीम जे म्हाजे 8 जाण भुरगे आनी 4 ड्रायव्हर म्हणजे टोटल 12 स्टाफ हे कंटिन्युअसली खंय जे मतदारसंघान खंय म्हाज्या मतदारसंघाच्या उलयता हांव, खंय जर प्लास्टीक जर पडलें जाल्यार ते कलेक्शन करतले आनी त्या जाग्यार व्हरून पावयतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.